प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयची ही परब आमकां एक म्हत्वाची परब. कित्याक आयच्या दिसाक देवान ह्या संवसारांत येवंक येवजिलें आनी ह्या संवसारांत येतना ताणें एक साद्या एक ओग्गी ओ एक धाकटुल्या ह्या चेडवाच्या जिवितांतल्यान तो ह्या संवसारांत येवंक ताणें येवजिलें. आनी आमी जाणाव मारिया ह्या देवाच्या उल्याक उक्तेपणीन होय म्हूण जबाब दिता. आनी ह्या जबाबाक लागूनच आयच्या ह्या दिसाक मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी पळयता की ह्या सोडवणेचो इतिहासांत एक म्हत्वाची घडणूक घडटा. ती म्हणल्यार ह्या दिसाक देव संवसारांत ह्या मारयेच्या कुसव्यांत आपलो जल्म घेता. मोगाच्या भयणी भावांनो, ही परब आमकां जायतें शिकयता आनी भोव करून मारयेच्या जिवितांतल्यान आमी जायती शिकवण आमी घेवंक जाता. पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, तिचो उक्तेपणीन केल्लो तो जबाब होय म्हणून देवाचे येवजणेक आमी पळयत जाल्यार आज मारयान तरी होय म्हणूंक ना जाल्यार आमकां सोडवणदार ह्या संवसारांत मेळपाचो नासलो. देवान तिका पयलींच सावन विंचून काडलेली आनी देवान तिका कांयच फोर्स करूंक ना, पूण ती देवाचेर धरता, देवाची येवजण ती पाळटा. आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, पयल्या पयल्या पुस्तकांत आमी पळयत जाल्यार आदां आनी एवेकूय असलेंच देवान संवसारांत आख्खे वस्तूंचेर ताणें जबाबदारी दिल्ली आनी ताणें ती मोडली. पूण आयज आमी पळयता बागेन आंकवार म्हणींतल्यान देवाची येवजण ती पाळटा आनी ह्या संवसारांत ती जो संवसार मोडलेलो आसलेलो, जो संवसारांत निराशीपण आसलें, तातूंत ती उजवाडाक हाडटा. वय मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी बागेन मारयेच्या जिवितांतल्यान आनीकूय शिकूंक जाता तें म्हणल्यार ती भावार्थान मुखार वता. ती जाणा की तिचे मदीं आनी कसलो दादल्या मदीं कसलो संबंद नासतना ती कशें घेतली म्हणून ती त्या आंज बोड्याक विचारता आनी ती म्हणटा, तो आंज बोड्याचे उतरांचेर ती भावार्थ दवरता आनी ती त्या आंज बोड्याक मोगाच्या भयणी भावांनो एक उक्तेपणीन ते जबाब दिता. आनी आमी पळयत जाल्यार त्या काळार न्हू पयले सुवातेर बायलांक तितलो मान आसूंक ना आनी लग्न जावचे पयलींच मारिया गर्भीत आसतली ती जाणा जावनूय ती देवाचेर भावार्थ दवरता. आनी थंय मोगाच्या भयणी भावांनो, समाजांत असलें कितें घडलें जाल्यार, लग्नाचें पयलें कितें घडलें जाल्यार त्या लोकांक देवाचें कास्तीचे फर्माण मारताले ते म्हणल्यार त्या लोकांक मोदें दवरून फातरायताले. ती बी कांयच भिरांत धरिनासतना देवाचेर आपलो आख्खो भावार्थ धरून ती मुखार वता आनी देवाचे येवजणेक ती पाळो दिता. आमकां आयज मारिया एक व्हड नमुनो. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भयणी भावांनो असलें कितें येता तेन्ना आमी देवाचेर भावार्थ धरूंक देवाची येवजण पाळोवंक ती आमकां शिकयता. आयज आमी आमच्या जिवितांत हेंच करुया. जेजूय आमच्या जिवितांत येवंक सोदता. मारयेच्या जिवितांत येयला ते भाशेन आमच्या जिवितांत तो बिराड करूंक सोदता, पूण आमी ताका घेवंक तयार आसात काय? मारयेन जेन्ना येवजिलें देवाची येवजण पाळोवंक, तेणें जेजूक आपणाच्या जिवितांत स्विकारलो आनी ती ताका आपल्या जिवितांत सगळ्यान व्हड ठेवो ती करता. आयज आमकांय जेजू तेंच करूंक आपयता. परवे वरी आमी जेजूक आमच्या जिविताचो ठेवो केल्लो आसात काय, वो आमी ताका पयस दवरलेलो आसात, हो नियाळ आमी करूंक गरजेचो. आनी हीच परब आमकां हेंच करूंक आपयता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी आमच्या जिवितांत जेजू येवंक सोदता, पूण आमी ताका भितर घेवंक तयार आसात काय? आमी दुबावल्यांत आमकां आमच्या जिवितांत कितें कसली अडचण येयल्यार आमी दुबावल्यांत काय, हो प्रश्न आमी करुया.
आनी ह्या वाचपाचेर आनी हे परबेचेर नियाळ करता आसतना देवा लागीं तीच कृपा मागुया आमकां मारये भाशेन ती घोटाय दिवंक, मारये भाशेन तो भावार्थ दिवंक, मारये भाशेन तो पुराय विस्वास देवाचेर आसूंक म्हूण तसली घोटाय दिवंक आमी देवा लागीं ही कृपा मागुया आनी आमच्या जिवितान जेजूक आपणावून तोच जेजू दुसऱ्यांक दिवंक जसो मारयेन दिलो तेच भाशेन दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया.